77वी राष्ट्रीय फुटबॉल सर्त संतोष ट्रॉफी खातीर जावपाची आसा, पूण वैयक्तीक क्लबांक सरकार कडल्यान जे पयशे वयता ते आमकां वळयले जाल्यार आमी आमचे राज्य आनीक बळिश्ट करूंक शकता। अर्थीक नदरेन आमकां कसलोच आदार मेळना हाची खंत गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या अध्यक्षान उक्तायली। गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचे अध्यक्ष डॉक्टर कायतानो फर्नांडिसान आपल्या हेर वांगड्या सयत पत्रकार परिशद घेतली। गोंयांत निमाणे 2009 वर्सा चेन्नईत बंगालाक पेनल्टीचेर हारायलो तेन्ना संतोष ट्रॉफी जिखली। 2016-17 वर्सा बांबोळीच्या GMC स्टेडियमात फायनल खेळटाले तेन्ना तेच विरोधकां आड उपविजेते आशिल्ले। संतोष ट्रॉफी 2023-24 खातीर गोंयांत 77व्या राष्ट्रीय फुटबॉल सर्तीचे गट अ मॅचीक यजमानकी दितले। सगळ्यांनी गोंयच्या पंगडाक तेंको दिवचो असो उलो गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी मारला। ओन्ली लॅकिंग कितें आसा, आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट मेळपाक जाय फायनान्शियली। तो इंडिव्हिज्युअल क्लबाक वयता तो तेंच्यांनी सेम हे आमकां डायवर्ट केले की आनीक आमी स्ट्रॉंग करपाक शकता आमची स्टेट टीम। So Goa government declared football as a state football. Yeah. You should have requested Mr. CM, at least Goa matches you should have played in here. Where? Nehru Stadium. No, but during आता national game आसा म्हणून ते आमकां National what? How many matches is playing here? I think 5 matches. See, आमची ड्रीम आसा एका हे ग्राउंडार खेळपाचे, बट बिकॉज ऑफ प्रायम मिनिस्टर विजिट and they cannot give this ground or neither तिलक ground. आम्ही रिक्वेस्ट केलो, इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगले आपण तिलक मैदानाचेर येवपाक ऑलरेडी कन्फर्मेशन दिले। ड्यू टू नॅशनल गेम वी कॅनॉट होल्ड डेट आनी आमकां थिंगा वयचें पडटा। सी ते प्रॉब्लेम कितें आसा, इतली वर्सां आमच्या एसोसिएशनाक 63 वर्सां जाली। जे पयले प्रेसिडेंट जावन गेल्ले तेंच्यांनी एवरी एका 500 ग्राउंड घेतलेले आमकां GFAक म्हणून। आयज आमकां गव्हर्मेंटाची पोत्तून लायक अ बेगर आमकां वचपाक नाका आहले। सो वी आर ट्रायंग टू डू दॅट। आनीक ऑलरेडी लास्ट टायम आमी तुमकां ऑल मिडियाक खबर आसा 6 ग्राउंडाचे एग्रीमेंट करपाचे उरलेले आसा म्हणून ते एकदां जाले। सो वी वील मेक अवर ग्राउंड स्ट्रॉंगर टू कंटिन्यू इंटरनॅशनल मॅचेस खेळपाक थिंगा हें करपाक। झोन वायज क्वॉलिफाय आसतले। दिस इज आता जे कितें संतोष ट्रॉफीचे आसा ते क्वॉलिफाय रावंड जावपाचे आनी आमचे क्वॉलिफाय जावपाक गोवा टीम सगळे वेल प्रिपेर्ड आहा आनी आमची टीम क्वॉलिफाय जातली नो डावट। दुसरे आमचे टीम आयल्या तांकां आमी नावेली ग्राउंड, डॉन बॉस्को ग्राउंड आनी धर्मपुरा ग्राउंड हे आमी प्रॅक्टिसाक दिल्ली आसात। आमचे एकूच हेतू कितें गोंयान ऑर्गनायज करता म्हणटा ते बरे भशेन जावपाक आनी आमी एकूच तुमच्या तरेन सगळ्या गोंयच्या लोकांक उलो मारूंक सोदता, सगळ्यांनी लोकांनी येवन आमचे गोंयचे टिमीक सपोर्ट करपाक। इतली वर्सां एक्सपिरियन्सा प्रमाणे म्हाका दिसता ह्या पाटांनी कोचान आनी सगळ्या एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबरांनी बरे आदार घेवन बरी टीम काडली। वी आर सपोर्ट ऑल गिवन बाय द कोच मारिया सावयो and Derek. एकटो एक्झिक्युटीव कमिटी जावन कोणूच हितून इंटरफियर जावना। फूल सपोर्ट बाय कोच आनी कोचान सर फूल सिलेक्शन केलं। आमी काय ना म्हणल्यार 25 days प्रॅक्टीस करता आनी गुड सपोर्ट बाय द गोवा फुटबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट एंड ऑल द मेंबर्स गिवन गुड हॉटेल एंड गुड फॅसिलिटी। गोवा 365 खातीर संदीप टोयेकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।